येत्या 11 तारखेक म्हणजे शुक्रार दीस सकाळी 10:30 वरांचेर फोंड्यान संविधान बचाव अभियान हाची एक काँग्रेस पक्षा तर्फे फोंड्यान मिटींग जातली आनी त्या मिटींगेक आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री अमित पाटकर, आमचे विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव, त्याच बरोबर आमचे साऊथ गोवाचे खासदार कॅप्टन गिरियाटू फर्नांडीस, आमचे आमदार एल्टन आनी आमदार कालूस आनी त्याच बरोबर आमचे जे हेर जे प्रॉमिनंट लिडर्स आसा ते ह्या अभियानाक उपस्थित आसतले। आनी आज तुमी पळयतात की गोंय राज्यान तुमी अशें म्हणटात की सगळे जाण म्हणपाक लागल्या की गोंयान आज अनडिक्लेर्ड इमर्जन्सी लागू जाल्ली आसा, म्हणजे खंय तरी लोकांचो जो आवाज आसा तो दामपाचो प्रयत्न जाता। लोकांचो जो एक संविधानान दिल्लो हक्क जे आपल्यो समस्या मांडप, आपल्यो जे कितें सरकारा विरोधान जो आवाज कोणी जर काडटा जाल्यार तेका कसो ताचेर दबाव हाडून वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन तेजो आवाज कसो दाबप हे प्रयत्न आज सारासार आज गोंयभर जायत आसा। आनी ताका लागून लोकां मदीं जागृताय करपा लागून हें संविधान बचाव अभियान काँग्रेस पक्षा तर्फे प्रत्येक मतदारसंघात जाता। आनी फोंड्यान जे आयोजीत जातलें तें फोंडा मतदारसंघ, त्याच बरोबर शिरोडेचो मतदारसंघ आनी मडके मतदारसंघ अशे 3 मतदार संयुक्तपणे त्या दिसांनी मेळटले। आनी आमी फोंडेच्या जनतेक, मडकयच्या जनतेक आनी शिरोडेच्या जनतेक आव्हान करता की तुमी ह्या अभियानान त्या दिसा सहभागी जावचे 10:30 वरांचेर विठ्ठल रखुमाई हॉलान। आनी ज्यो समस्या आसा, ज्यो आज सरकारान खंय तरी खंयच्याय एक समाजाचेर जर अन्याय करता, ज्यो आज समस्या लोकांक त्रासदायक ठरिल्ली आसा, वायट रस्ते म्हणात, उदकाचो आज सारको पुरवठो जायना, सगळी कडेन चोरी वाडल्या, महिलांचेर अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर आज खंय तरी एसीड मारता, भुरग्यांक सुद्दां सोडिना, म्हणजे अशें आज एक सारासार गोमंतकीय जनता आज भयाच्या वातावरणान आज जगपाक लागले। तर ह्या सगळ्यो समस्या आमचे जे आज नेते येतले हे लोकांची घराणी ते आयकून घेतले आनी ह्यो समस्या जाता तितक्यो येता त्या पावसाळी अधिवेशन जे जातलें त्या अधिवेशनान विरोधी पक्ष नेते आनी विरोधी पक्ष अशे आमदार ह्यान ह्या गोंयकारांचो आवाज विधानसभेन पावपाक ह्या अभियाना मार्फत मदत जातली। त्या खातीर हांव सगळ्यांक फोंडेच्याच बरोबर बाकीच्या हेर मतदारसंघाच्या परत एकदा आव्हान करता की तुमी ह्या अभियानात सहभागी जावचे। खंयचोय प्रश्न न्ही, जो पंचायतीचो प्रश्न, म्युनिसिपालिटीचो प्रश्न, खंयच्याय कितें संस्थेचो प्रश्न आसा, खंयचोय प्रश्न जो आमच्या सामान्य नागरिकाक रिलेटेड आसा, खंयचोय प्रश्न, डेव्हलपमेंटाचो प्रश्न घेयात तुमी। आज खंय जर पुलीस स्टेशनाचेर आज खूब लोकांचेर आज समस्या आसा की पुलिसा कडल्यान सारकी वागणूक लोकांक मेळना, पुलीस यंत्रणा सारकी काम करिना, म्हणजे खंयचेय एज्युकेशनल प्रश्न आसतलो, वाहतुकीचो प्रश्न आसतलो, आज फोंड्यान पार्किंगाची समस्या आसा, खंयचीय समस्या ह्या अभियानात थंय लोकांची समस्या आयकून घेतली।